नमस्कार. पोर्तुगीजांनी मोडून उडयल्लीं जवळ 1000 देवळांची थळां गोंय सरकारान सोदून काडल्यात. गोंय सरकारान कांय ते पयलीं जाहीर केल्लीं ही देवळां आमी परत बांदतले आनी त्या संदर्भात कांय वारसा तज्ञांची नेमणूक करून सरकारान हे 1000 ही थळां सोदून काडल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत. आमचे मदीं 2 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा मोहनदास बाब लोलयेकर जे सोशल एक्टिविस्ट आसात. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमचेकर जे बजरंग दल गोंयचे मुखेली आसात, विश्व हिंदू परिशद. हांव तुमकां मातशी परत एकदां पार्श्वभूमी सांगता. कांय प्रश्न ह्या संदर्भात निर्माण जाल्ले ते आसात. ही देवळां सरकारान बांदप काय कितें? फक्त हिंदूची देवळां बांदप काय जी बाकीच्याय धार्मीक कलहाक लागून जी मोडिल्ली चर्ची आसात, मशिदी आसात तीय बांदप? मागीर सरकारान अशें म्हणलां की ह्या सगळ्या देवळांचो एक सार म्हणून आमी एकच देवूळ किंवा एकच थळ आमी विकसीत करतले. आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न, सरकारान देवळां बांदपाच्या भानगडीन कित्याक पडप? हांव सगळ्यान पयलीं वतां मोहनबाब तुमचे कडेन. तुमकां ह्या सगळ्या प्रश्ना विशीं कितें दिसता? सरकारान देवळां बांदप की ना हो एक तुमी म्हत्वाचो मुद्दो हें केला. कित्याक देवळां ही पयलीं समाजाची धारणा करपा खातीर किंवा गांवचें रक्षण करपा खातीर, गांवच्या खंयच्याय कोणाचेर कितें जर हें आयलें, संकट आयलें जाल्यार तें दूर करपा खातीर अशा खातीर ही देवळां पयलीं आसतालीं. गांवचे कसलेय प्रश्न आयले, तुम्ही बरो शब्द म्हणलो, समाज मंदिरां. ताका समाज मंदिर तशीच आशिल्लीं सगळीं देवळां. करेक्ट. ताका लागून प्रत्येक एक गांव आनी मागीर गांवचें देवूळ किंवा गांवची देवी, गांवचो महादेव अशें आसतालें तें. आनी गांवांत कितें तंटो जालो, बखेडा जालो किंवा कोणाचेर कसलें संकट आयलें जाल्यार देवळांत सगळे जमताले आनी ते प्रश्न सोडयताले. हो पयलीं मुख्य देवाचो हें आशिल्लो. जशेंच आर्थीक सामाजीक प्रश्न सोडयताले तशें मागीर आध्यात्मीक. मनशाक फक्त एक शारिरीक पोट भरलें म्हणजे जायना, ताका मन आसता, ताका बुद्धी आसता. सो ती फुडली जी डेवलपमेंट जावपाक जाय ताज्या खातीरूय देवळां ही त्या जाग्याचेर मार्गदर्शन करतालीं. अशें एक सर्वसमावेशक समाजाची धारणा करणारें जें मंदीर आसतालें, समाज मंदीर म्हणटा ताका आमी देवूळ म्हणटाले. ही तेची पयली भुमिका. जेन्ना शारां किंवा गांव वेवस्थापन करपाक पॉलिटिकल जेन्ना एंटिटी नाशिल्ली, आतां जशें म्युनिसिपालिटी आसात, पंचायती आसात, सरकार म्हणून आसा, तेन्ना देवळां जमनीचे खंय रेवेन्यू कलेक्ट करताले, जमनी संदर्भात तंटे बखेडे आसा ते सोडू करताले. इतलेंच न्ही जाल्यार गांवाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक लागपी सगळ्यो गजाली देवळां फुडें व्हरताले. बरोबर. सो तूं म्हणटा तशें एके, पूण आज तें तूं सुद्दां मान्य करतलो, आज तें तशी परिस्थिती उरूंक ना. उरूंक ना. देवळां कांय लोकांनी काबीज केल्यात, ते आपल्याली तांची प्रॉपर्टी जाल्यात, ते ताजे महाजन जाल्यात. आनीक सबंद देवळाचो वेव्हार, देवळाचो पयसो, देवळाची भांगरां, देवूळ सोशल काम करचे परस भांगराच्यो पालख्यो कशें करप, ताजे कळस भांगराचे कशें करप, हातूंत भितर देवळाची वेवस्थापना घुसपल्यात. अशा परिस्थितीन भितर येदे व्हडलो पयसो देवळां घेवन आसात. आनी आमी पयर म्हणिल्लें तशें कोवीड काळान भितर तांणी प्रत्येकाक 200 रुमात कोवीड काळान दियात काय म्हळ्यार कोणें दिले नात. सो समाजाच्या कल्याणा खातीर देवळां कितलीं आयज म्हत्वपूर्ण ठरतात. अशे वेळार सरकारान देवळां कित्याक बांदप? बरोबर आसा तुमी म्हणटा तें की आयज ज्या कारणा खातीर देवळां आशिल्लीं तें आयज हळू तें सगळें सोंपलां. आनी तुमी म्हणटा तशें लाकडाची चौकट आसलेली दरवाजो सोन्याचो करप, सोन्याची पालखी नाजाल्यार आसली जाल्यार भांगराची करप, ह्या पद्दतीचें सगळें हें चल्लां. दीस इज हांव म्हणना की तें वेस्ट ऑफ मनी, पूण एका अर्थान समाजाची जी काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली देवळान ती आयज घेना. आनी विश्व हिंदू परिशद ही जी संघटना आसा ही ताज्या खातीर काम करता. विश्व हिंदू परिशद ही संघटना नॅशनलिस्ट राष्ट्रीय संघटना आसा. हिंदू कल्चर बेस, कल्चर सांस्कृतीक हें तिचो आमचो सनातन कल्चर आसा तेजेर तशें म्हणना. अजूनय गोंयान अजूनय हजारान देवळां आसात, लोक बांदीत आसात. बोरये एक कोण तरी देवूळ बांदता व्हडलें, ताजे लागून वाद निर्माण जाला. इतलीं देवळां आसतना आनी एक सरकारी खर्चान देवूळ कित्याक? न्ही, ही जी आसा न्ही आतां जी देवळां आसा जी जेंचे कडेन आयज मुबलक पयसो आसा तांणी व्हडल्या देवळांनी खरें म्हणजे ल्हान देवळां आसा. आतां सांकोड्डे आमचें देवूळ मोडलेलें आसा, तें बांदपाक सांकोड्डेकारा कडेन पयसो ना. व्हडल्या देवळांनी अशीं ल्हान देवळां आसा ती दत्तक घेवची, कित्याक थंय तांकां कितें तरी उपासना करपा खातीर तेजी तांकां जाय, ते दुसरे कडेन ट्रॅव्हल करूंक शकना.
त्याच बरोबर ह्या व्हडल्या देवळांनी आयज समाजान भितर वखदांची गरज आसा जाल्यार दोतोर खंय तरी अपॉयंटमेंट करप, स्लम एरियेन भितर खेड्यान भितर ताजी देखभाल करप, एखादी शैक्षणीक संस्था सुरू करप, ताजे खातीर एखादें हायस्कूल हांव तुमचे मदें येता कॉलेज हो करप. प्रश्नाचेर आमी चर्चा करपाची. हांव तुमचे मदें येता. मोहनदास बाब, ह्या प्रश्नाचेर कितें उलोवंक शकतलो? हय, मुळात म्हाजो प्रश्न असो की सरकारान देवूळ बांदपाचो ठेको घेवचोच कित्याक? हे एक इतिहास म्हण गोंयांत कितलीं देवळां मोडलात ताजो दस्तावेज दवरप वेगळो आनी ती देवळां परत बांदप हें वेगळें. गव्हर्मेंटान खरें म्हणजे ह्या देवूळ बांदपाच्या फंदाक पडूंक न्ही. आतां बातमी कितें म्हणटा, प्रत्येक ठिकाणी मंदिर उभारणी कठीण, एक स्मारक बांदणार फळ दिसाक. अरे एक स्मारक बांदणार. आतां मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा पळय, थंय व्हेंटिलेटर पडनात, पयशे ना म्हणून. तुमी अशें एक हॉस्पिटल बांदात जें देवूळ, जे थंय लोकांचे प्राण वचयतले. देव कितें करता? देव लोकांक पावता. सो हॉस्पिटली लोकांक पावपा साठी. सो पयशे सुद्दां तुमचे कडेन चड आसाच. तुमी एक वाटेन पयशे ना म्हण मडगांवचें हॉस्पिटल हो खंडर जावपाची परिस्थिती पावला एक आराखडो. तुमी तो पयसो हॉस्पिटलान घालात. तुमचे कडेन मुबलक पयसो ना न्ही. तुमी पयसो ना म्हणून बॉब मारतात आनी देवूळ बांदपाक काम तुजें न्ही. फाल्यां दुसरें कोणाले चर्च बांदता म्हणटलो, पर मस्जीद बांदता म्हणटलो, हें काम तुमचें न्ही. तें धार्मीक. आतां विश्व हिंदू परिशद पळोवं दी, जशें विश्व हिंदू परिशद पळोवं दी, तांगेले कोण ते जमात आसता ते पळोवं दी, चर्च पळोवं दी, तांगे ते पळयतले. तुमी मदीं वचून म्हणजे हांकां हें ना, हांकां वाद घालपाचो प्रश्न ना. मागीर देवूळ बांदता म्हणटा तो दुसरी मागीर चाळवले. म्हणजे तांगे अशेंच खवदळ घालून दवरपा जाय. तुमचे कडेन जर पयसो आहा 20 कोटी रुपयाची तरतूद, हें हांव सांगता, हांव सुभाष फळदेसाय विनंती करतां की 20 कोटी रुपयाची तरतूद मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कर आनी तें सुदार. थंयच्यान 20 कोटी खंय? 20 कोटी सुरवातेक हय. ताका लागतले 500 कोटी. हय, मागीर ते जर मडगांवचे बरें हॉस्पिटल जर तूं करता 500 कोटी हय. घेवन लोक दूख दितले. अरे आज परिस्थिती कितें आहा? काणकोणच्यान मडगांव, मडगांवच्यान पणजे दोतोराचेर टायम मेळना हार्टाक. नाही, पण ताणें पळय एक म्हणलें न्ही मोहनबाब आमचे कारण की गांवांनी अशीं कांय देवळां आसात तांकां पयसले देवळां वचपाक मेळना. ती देवळां बांदपाची गरज ती आसता. समाजान सरकारान पडोवपाक नाका न्ही. म्हाजो मुद्दो असो की सरकार व्हडल्या आनी देवळान समाज- घेवची बदलतात. हं, तूं अशें व्हडल्या म्हणटा. देवळान घे किंवा बाकी कोणाचे मठ आहा तांचे कडेन जर फाट पयसो आहा तर तुमी ते घेयात. तुमकां हें करपाची गरज ना. पूण सरकारान मुळात त्या धार्मीक हितून वचपाची गरज ना की देवूळ मोडली कितले. आनी आतां एक लक्षांत घे, आतां आमकां स्वतंत्र जाल्यार कितले वर्स जालीं? केन्ना हो विशय आशिल्लो? हो विशय हो मुद्दाम तुमी उकन्न काडला. म्हळ्यार मेल्ली मडी उस्तून काडू आनी ताजेर राजकारण करप हो प्रश्न. तुमकां ती गरज ना. कोणी केन्ना विचारिल्लें बाबा मागे देवूळ मोडला म्हणून बरें मोहनबाब, सारकी तुका कर. प्रश्न हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड करता. ही देवळां बांदची काय ना? न्ही, एक कशें आसात, कदाचित ती पोर्तुगीजांनी हांगा मोडली म्हणून ह्या सरकाराक ती आतां बांदपाचें येवजलां काय कितें तें आमी पळोवपाक जाय कदाचित. पूण तें तशें शक्य आसा काय कितें आयच्या परिस्थिती भितर तुमी म्हटलें तशें. आनी एक देवूळ स्मारक म्हणून बांदप हें म्हाका पसंत ना तितलेशें. म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की जी देवळां पोर्तुगीज मिशनऱ्यांनी किंवा पोर्तुगीजांनी मोडलीं आनी थंय चर्ची बांदल्यो आनी ती देवळांची जमीन आनी गांवकारांची जमीन सगळी त्यांनी आपणाक घेतली आपल्या कडेन, ती आयज कदाचित बळकायली म्हणपाक ताबो घेतलो, कब्जो केलो. सो आयज जे तेजे हें पळयतात आतां कितें ते त्या जाग्यार बऱ्याचशा देवळांच्या जाग्याचेर चर्चीस जाल्ल्यो आसा. हय. तेन्ना आयज आमचो अशें कांय न्ही की ते चर्ची मोडपाच्यो म्हणून. कित्याक आमचेच भाव ते आयज क्रिस्तांव जे जाल्या ते आमच्या 5-6 पिढ्या पयलीं तांचे आनी आमचे पुर्वज एकूच आशिल्ले. सो ताका लागून आमी ताका थंय हात लावचे न्ही. ना, थंय हात लावचो न्ही. परंतु चर्ची कडेन खूब कडांनी अशे लुगार पडलेले आसात. ते समजा जर सरकाराक फायंड आवट जाता की हांगासर देवूळ आशिल्लें आनी चर्ची कडेन उलोवन तांणी जर जमीन त्या जाग्याचेर दिली जाल्यार मागीर थंय देवूळ बांदपाच्या दृश्टीन विचार करपाक येता. पूण अशे आतां समाजान तरेचो प्रस्ताव तुमी सरकाराक दिला, चर्चा केल्या किंवा आतां हो तुमी विशय स्वता आयला सो आमी उलयतले तेजेर. उलयतले की चर्चीचे जर असो जमीन जर आसा, समज थंयच चर्च बनवू ना, तांणी फॉर मोठ्या एग्जाम्पल मनान नारव्या बिरव्या अशें खंय आसात खंय जी चर्च देवूळ पळय मोडिल्लें थंय ताणें कांय बारू ना, थंय तें स्ट्रक्चर आहा, आसा. ताणें वेगळे कडेन चर्च बांदल्या. सो बरोबर. थंय तुका दिसता की थंय जंय बांदलें जाल्यार चर्च चलता. प्रॉपर्टीन भितर किंवा अशी जागा ज्या देवळाच्या जाग्यार चर्च बांदल्या त्यांनी सुद्धा दुसरी कडेन लुगार दिवचो. तांचे कडेन भरपूर पडलेलो आसा लुगार. त्या जाग्याचेर मागीर कितें करप ते जशें मोहनबाबान म्हटलें तशें गांवकरी म्हणा, विश्व हिंदू परिशद म्हणा, कमिटी म्हणा. आनी म्हाका अशें दिसता की ही जी देवळां बांदली वतली तितून भितर थंयचे आमचे ख्रिश्चन भावांचे सुद्दां भितर इनवॉल्वमेंट आसचो. कित्याक तांच्याच जाणटेल्यांचें हें तें. ना पूण तेन्ना हें केन्ना शक्य जातलें जेन्ना ज्यो इगर्जी पाडिल्ल्यो, मोडिल्ल्यो, उद्ध्वस्त केल्ल्यो
थंयय बी तुमी बांदपाची तयारी दवरतले तेन्ना एक समजिकाय निर्माण जावंक शकता. तुमी अशें म्हणूंक शकना की फक्त देवळांच बांदची, कारण ह्या पोर्तुगीजांच्या 450 वर्सांच्या कारकिर्दीन ताणें कितल्योश्योच चर्चीस मोडल्यात आनी कितलेशे कॅथलीक पंथ गोंयांतल्यान धांवडून घाल्यात कोणी पोर्तुगीजांनी. हां 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 असो इतिहास आसा. तुका दिसता म्हाका म्हाजो मुळांत मुद्दो वेगळो सांगता तसोच की सरकारान ह्या देवळाच्या आनी धर्माच्या भानगडीक पडचे ते आमी सर्व धर्म कॉन्स्टिट्युशन जे आमकां सांगता आमी सर्व आमी सगळे धर्माक एक नाही, तू सरकारी पैसो पेल्यान दोन नाही, सरकारी पैसो मोहन सरकारी पैशाचेर आमी आयले जमनीचेर. हय, जमीन देवस्थाना कडेन आहा, जमीन कोमुलदादी कडेन आहा, प्रत्येक गांवांत कोमुलदाद आहा. थंयच चर्चीन बांदले, थंय समज थंय वचून गाडवर थंय जर गांवांत जर कोमुलदाद आहा, गांवच्या लोकांनी ठरोवन थंय बांदपात न्ही देवूळ. अरे देव खंय बांदपात न्ही, पूण कित्याक इतले देवळां? देवळाची गरजच ना. हांव तेच सांगता, हांव त्याच मुद्द्याचेर आज जर देवळांची संख्या जर काडपाक गेलो, देवूळ प्रत्येक गांवांत दोन देवळां आहात पळय. देवूळ आनी मस्जिदी आनी लोक बांदीत सुटल्यात. देवूळ आनी मस्जिदी. हांव ताळगांव थंय ज्या उदंड रस्त्यावयल्यान जाला. वता थंय 5 वर्सान येदी एक ल्हानशी घुमटी आशिल्ली, थंय येदें व्हडलें देवूळ जालां. काल थंय मिनिमम 300-400 लोक, हय. म्हणजे कितलीं देवळां बांदतले. आनी तें देवूळ हांव जाणा फुडल्या 2 वर्सांत रस्त्याक आडखळ करतले. न्ही न्ही, देव तेच सांगता तुका. आतां पळय तें कितें आहा, अशे रस्त्यार जे देव, रस्त्यार ज्यो क्रॉस आसात, सरकारान खरें म्हणजे ताजेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. आतां सरकारान जर अशें म्हणिल्लें आनी तें shift करपाक जाय. ते शिफ्ट करपाक आमी पयशे दितात आनी ते Exactly. शिफ्ट करून आमी दुसरे कडेन बांदया. बरोबर. सरकाराक जर खरेंच दिसता नाही रे, पण 5 वर्स पयलीं देवूळ जाल्लें तें आनी शिफ्ट कर कितें? नाही 5 वर्स पयलीं देवूळ सांगना. काही अनेक कडेन हांव हें पळयतां की जेतून एक्सिडेंट जातात सामके रस्त्यार. 5 वर्स आनी पयलीं ते घुमट्यो, उदाहरणार्थ आतां खुरीस, करमल गटार कितले घे. खुरीस? करमल गटार घे. करमल गटार जो आतां गणपतीचें स्थान म्हणजे हें करता पळय, कोणा तरी हें जालो लोक प्रचंड वतात, लोकांची भावनेचो प्रश्न. पूण ते ट्रॅफिकेक केदो अडथळो. समज कोणाले ब्रेक फेल जाली जाल्यार ती मंगळारा किंवा संकश्टीक ज्या तरेन थंय गर्दी जाता, समज एक खंयच्या व्हेकलाचो ब्रेक फेल जालो, तूं कितें करूं शकता? सारकें. सो अशें हांकां तुमी हें करा मरे. पूण सरकार पयलें मौन उर्त धरता, हें पळोवन सुद्दां ओग्गी रावप. सगळी सरकार, हांव हातूंत हें म्हणना की आतांची सरकार किंवा पयलींची सरकार, ह्या धार्मीक हितूंक पयलें पडोवप ना आनी ताचो काट्याचो नायटू जाता म्हळ्यार रावप आनी मागीर तुमचो मोहन बाब, तुमचो सरकाराचेर विश्वास आहा? असल्यो जेन्ना पळय धार्मीक पळय जेन्ना घोशणा सरकार करता, डू यू बिलीव इन गव्हर्मेंट? घोशणा करता काय इलेक्शना वेळार अशी घोशणा करून आपले हात धुवून घेवप आनी मागीर काय करप ना? अजून तरी तांणी कितें करता अशें म्हणून तांणी दाखोवन दिल्लें ना न्ही. एक्झॅक्टली. सो वी वील वेट. हांव तुका कित्याक विचारता, विश्व हिंदू परिशद हें संघ परिवाराचो एक भाग. हय. अशा वेळार तुमी सरकाराक अशें काना धरनात केन्ना केन्ना की बाबा हें कितें चलना? तुमी इलेक्शन वेळार घोशणा करतात, फायदो करून घेतात आनी मागीर 1000 देवळां आयलीं की म्हणटात की एकूच बांदतले. ते दीस गेले रे, चलणार तेंगे ते आतां सांगचे ना, ते ओपन सांगचे ना. आतां ऊन उदकाक अशें काय ना, अशें काय ना. चलता. हे सरकार म्हणटा ऊन उदकाक घोट जाला, गिळूंक जायना, भायर उडोवंक जाय ना, तो चलता म्हणटा. ऑथेंटीक. दुसऱ्या हितून आपलेच दात आपलेच ओट अशें. नाही, पूण तरी सुद्दां आमी आमच्या परीन जें कितें सांगपाक जाय आनी तांचे कडल्यान करून घेवपाक जाय तेच्या फाटल्यान आमी आसता. 100% जायना आनी खंयच्याच गव्हर्मेंटा कडल्यान तें शक्य ना, कित्याक तें गव्हर्मेंट आनी आमी एक हिंदूच्या. ना, पूण म्हाका मोहन बाब, म्हाका तुजे कडेन एक स्पेसिफीक उतर जाय आशिल्लें तें अशें की हय. कितें आसा की सरकारान धर्मकारणान पडचें न्हय. एक ते पुर्तुगेज एक काळान अशें आशिल्लें, सुरवातेच्या काळान सरकारच धर्मकारण चलयतालें. बरोबर. पूण मागीर जाणीवपूर्वक निमाणच्या 150 वर्सान पुर्तुगेज निर्णय घेतलो सेक्युलर गव्हर्मेंट आसतलें, सेक्युलर आसतलें, खंयच्याच पद्दतीन तुमी पडप ना, हें पडप ना म्हणून. आनी तांकां पेल्यान दवरलें ताणें सामकें जाणीवपूर्वक. कारण पाद्र्यान भितर भ्रश्टाचार निर्माण जालो, पाद्यान भितर हितसंबंद निर्माण जाले आनी हें सगळें रिकॉर्ड केल्लें आसा. बरोबर. सो हाजे फुडें तें घर करप ना. तितूंतल्यान सेक्युलर सरकारान पडची तितूंतल्यानूच सेक्युलर हो शब्द जन्माक आयलो आसा पाद्र्यांच्या ह्या सगळ्या कारणांतल्यान. एक्झॅक्टली. हिंदूत भितर तशें पद्दतीचें केन्ना हें ना, नाशिल्लें. पूण आतां ते तुमी करपाक लागल्यात काय कितें? Not at all. अशे तरेची चर्चा Not जाता. at all. म्हणून की सेक्युलर जर सरकार जाय मागीर धर्म आमचो संघ परिवार म्हणटा हिंदू जो आसा पळय तो तुका ईश्वरवादी आसा, निरीश्वरवादी आसा, एकेश्वरवादी आसा, अनेकेश्वरवादी आसा. बरोबर. हो ह्या हिंदूचें पयलीं बेसीक हें आसा न्ही. बरोबर.
म्हणजे ताका लागून आमी तें अशे पद्दतीन करपाक वता किंवा हें अशें म्हणपाकूच आमकां म्हणपाक येना तें. ओके तें- पूण तुमकां आतां कशें आसा? दिसता सरकारान धर्मकारणान पडप काय धर्म नाही. आणि सरकार धर्म आणि राजकारण ह्यो दोन वेगळ्यो ना गजाली. धर्म आतां आमी शब्दप्रयोग जनरली धर्म हो सगळो वापरता पूण धर्म इज नॉट ए पंथ. धर्म हो धारणा धर्म मिथ्याहू धर्मो धारयते प्रजा. प्रजेची धारणा करणारे जे कितें निती नियम आसात ताका धर्म म्हटलेले आसा. आनी आमची सनातन जी हांगा हे परंपरा आयल्या आमच्या कोणे तरी एका व्यक्तीन कितें बायबल बरयला तशें बरोवंक ना, कुराण बरयला तशें एका व्यक्तीन बरोवंक ना. अनेक आमी आमचे जे पिढयो चलत आयल्यो तांकां तितूंतल्यान जें कितें लक्षांत आयलें त्या पद्दतीन तांणी तें बरोवन दवरलें. मागीर ताका वेद म्हटला. अशी एक हेही ना न्ही. तशें ना. पुस्तक ना. पुस्तक ना आणि एक देव ना. धर्माक ते हेही ना, प्रत्येक वेगवेगळे आहात. हिंदू धर्मान सुद्दां जवळ शेकड्यांनी वर्सां पयलीं जी कितें निती नियम तयार केल्ले आसात जे थोडे बरोवन दवरले तेय जाचक न्ही. विशेषता बायलांक कितले जाचक आसात. बायलांनी लोकां मदीं येवचें न्ही, बायलांनी लोकां मदीं बसून पळय जे आतां सनातन किंवा बाकीचे म्हणटा पळय जे हिंदू धर्माचेर, हिंदू धर्म हो म्हाजे कोतान पुरुश सत्ताकच आशिल्लो आनी ताणी फक्त बायलांचेर आनी हेजेर न्ही, बायलांची हें वायट अवस्था करून दवरिली. प्लस हिंदू धर्माक जाती भेद जावपा बाबतींत हिंदू धर्म हेजें कितें केलां. बाकी आतां कोणी हेणे केलं जायत, खंयच्या संत आयल्यान संतांनी एखादें हें केलं जायत, बट हिंदू धर्म म्हणटा तितून खंय बरया. आजय जो जाती आतां हे जाय ते बरी म्हणून म्हाजो आक्षेप सदांच असो उरता की हिंदू 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 म्हणटा कोण हिंदू. हिंदू कोण. म्हाजी जात वेगळी, हांव वेगळो. तूं देवळां वता तरी तूं वेगळो, तो वता तरी तो वेगळो. हिंदू खंय आमी एक कडेन रस्त्यार, हिंदू रस्त्यार एक कडेन, घरा कडेन वतरे वेगळी पंगत मरे. घरा कडेन वतरे वेगळी पंगत. मागीर हिंदू कितें म्हणटा तुमी. आतां तुमी जें म्हटलें की हिंदूंच्या हितून भितर खूब वेगवेगळे हें आयले, रिस्ट्रिक्शनां आयले, हें आयली, ही मदल्या काळान भितर आयली. ज्या वेळाचेर परदेशांतल्यान आमचेर आक्रमणां जालीं. आतां राजस्थानान भितर रातचें लग्न करपाची पद्दत कित्याक आयली. दिसान भितर तुगेले चलयेक ते उबारून व्हरताले मंडपांतल्यान, ताचे खातीर मागीर रातची लग्न करप. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती आनी रुढी मध्ये निर्माण जाल्यो. सुदारपाक जाय न्ही. एक्झॅक्टली सुदारपाची तयारी ना. विश्व हिंदू परिशद त्यो सुदारपाक जाय म्हणूनच प्रयत्न करता. सगळ्या संतांक एका व्यासपीठाचेर हाडून विश्व हिंदू परिशदेन तांकां सांगपाक सांगलें की न हिंदू पतितो भवेत. एकूय हिंदू हो पतीत ना. हिंदवाहा सहोदराहा. आमी भारत मातेचे पुत्र. माता ही आमची आवय भारत जाल्यार आमी सगळे जाण हे आमी भाव आसाय. हें पयलीं संतांच्या तोंडांतल्यान विश्व हिंदू परिशदेन उक्तायलें आनी ते पद्दतीन आयज सगळे कडेन अनेक ठिकाणी संत वतात. मोहनबाब परत आमी आमच्या विशयाचेर येतले जाल्यार हातूंत भितर आनी एक हीच आसा, आनी एक त्रुटी आसा ती अशी की जे वारसा तज्ञ आसात ते म्हणटात की तुमी 100 देवळां खंय खंय मोडिल्ली ती सोदून काडली, तांची एक यादी तयार केली. पण ते म्हणटात की थंय जे पळय ही पळय जी थळां आसात ती संशोधन अशी थळां. विशेषतः जर 500 वर्सां पयलीं एक जर देवूळ जर मोडून दवरिल्लें आहा, थंय जें पळय कितें स्ट्रक्चर आज जें पळय आहा न्ही तें संशोधकाक ताचें संशोधन केल्लें जाय. म्हणटकीर थंय परत तें डिस्ट्रॉय करून देवूळ बांदचें न्ही. तुम्ही दुसरे कडेन देवूळ बांदपाक म्हणटात. हाजेर देवूळ पळय देवूळ जायच कितें आहा हो मात म्हत्वाचो. अरे रुग्ण हीच ईश्वर सेवा मरे. सगळे बरोबर आसा. रुग्णाची सेवा हीच ईश्वर सेवा. ती करा मरे तुम्ही, तुमकां देव मेळटलो मरे. ही ते करतात रे. ना मोहनदास फक्त रुग्णांची सेवा केल्या उपरांत सगळे प्रश्न सुटपाचे ना जाल्यार मागीर आयज पिशे जावचे नासले लोक. कित्याक फिजिकली सगळो फीट आहा पूण मेंटली मनीस पिसो जाता खूब फावटी. सो अशा खातीर फक्त हॉस्पिटलां बांदली म्हणून प्रश्न समाजाचे सुटचे ना. देवूळ बांदपाची, इस्कॉल जाय, हॉस्पिटल जाय, हें सगळें जाल्या नंतर देवळाची सुद्दां गरज आसा. म्हणून तर आयज समाजान खंय ना खंय चर्ची, मशिदी, पावल घालता थंय कितली देवळां जाय. कितली जाय हो प्रश्न वेगळो आसा. कितली जाय ती जाय की ना म्हणत जाल्यार जाय. तूं ल्हानांतले मोहनदास म्हाका एक तुका विचारपाक प्रश्न जो आमी केन्नाय रशी प्रायवेट डिस्कशनान चर्चेक घेतात. तो प्रश्न असो की सद्या देवळांतले उत्सव जावं किंवा आमची जात्रा जावं धार्मीक कितें उपक्रम जावं मोठ्या प्रमाणाचे लोक असतात ना. आनी तरूण वर्ग केदे मोठ्या प्रमाणाचे येता. तुम्ही जे पळयता पळय ते खेड्यान पळयनात. तुम्ही खंयचे पळयता म्हाड्डोळच्या अंत्रूज माला पळयतात जी देवळां श्रीमंत ती. गरीब देवळां आहा थंय हांव अशें सांगता की गरीब देवळां आसा थंय पालखे धरपा सुद्दां म्हाजन कमी पडटात.
आपूण वचचें पडटा पालखी एकट्यान पालखी व्हेली जाल्यार ती एकट्यान घेवन वचची पडटा थंय आख्यान कित्याक स्थलांतर भरपूर जाल्ल्या आनी त्या देवळी हें कारण स्थलांतरा लागून आसता. स्थलांतर एक दुसरें पयसोय ना देवळा कडेन पयसोय तसो ना सो पयसो नाशे आतां हांगच्या देवळान कशें आहा फातर्पेचें देवूळ घे किंवा अंत्रूज मालांतलें देवूळ घे तांचे कडेन अफाट पयसो आहा. नाही, अफाट पयसो आसा कारण लोक पूण- दितात पूण- न्हू. पूण आतां मोहनदास हें मान्य काणकोणा- करपाक. काणकोणा आमचे केशव देवालय घे किंवा दामोदर देवालय घे तांचे कडेन तितलो पयसो ना जितलो पयसो नाही पण लोकांनी तो तुमचे पयशे लोक काडना आसतले पयशे पूण- पोरसांतल्यान भायर. ना पयशे काडना हांव जर लोकांक देवूळ नाका आसतलें ना जाल्यार तूं दुसरो अर्थ घेतलें रे तूं जर दुसरो देवळाय जाय पयशे काडपा नाका. पयशे- हांव पळय तूं पळय अंत्रूज मालांतलो म्हणलो तांचे कडेन भरपूर पयसो येतात तांचे कडेन टुरिस्टूय येतात हय. तेय पयसो दितात पूण तांचे पूण माजरांनी पयशे पूण काडप. माजर न्ही पूण एक गजाल तातूंतल्यान दिसता अशी की मोठ्या प्रमाणाचेर आनी जो ट्रेंड फाटल्या 20 वर्सांनी दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर तरुण भुरगे येतात. आमकां दिसतालें लोकांक तरुण भुरग्यांक ना देवळां ना ना नाका. हांव तेंच सांगता की तरुण भुरगो हो देवा फाटल्यान इतलो लागिल्लो आहा धर्माच्या म्हण हांव सदांच उदाहरण दित न्ही की हांव जेन्ना पळयता कांय देवळा कडेन अमुकूच वाराक तरुण भुरग्यांच्या आनी चलयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो उरतात. लायन कित्याक म्हणटा म्हाका समजना सामकी लायन म्हळ्यार 2-2 वरां रावन थंय त्या दर्शनाक रावप हें करप तातूंत कितले हें पयलीं आमकां मुंबय सिद्धिविनायक देवळान दिसतालें लोक 7 दीस सकाळीं 4 वचून उबे रावताले तांकां भेट मेळटाली सांजची 5 मागीर कितलेशे मैल लायनी लागताल्यो. मागीर तेंच सांगता समाजाच्या बरें- मनाचो अभ्यास बरें- करण्यासारको बरें- विशय आसा दुसरो- हो. बरें, दुसरो प्रश्न खरें दुसरो प्रश्न म्हाजो असो की आतां पयर सुद्दां गणपतीच्यो न्हू चेंगराचेंगरी जाल्यो ते हे तुगेले सेक्युरिटी गार्ड धुकळटात शाहरुख खान येतरेर तुगेलो अमिताभ बच्चन येतरेर घरा कडचो गणपती तुका पावना पुजो करता तो सिद्धिविनायका गेल्यार तो मेळटलो आमी गणपती वेगवेगळे म्हाजे घरा कडेन हांव 1.5 दीस पुजो करता तो गणपती म्हाका पावना जालो म्हणून म्हाका सिद्धिविनायका वचून थंय सगळे लायनी रावन सगळे घालचें पडटा ही खंयची मेंटलिटी ही मानसिकता तूं सिद्धिविनायकाक केन्नाय बाबा देवूळ पळोवपाक किंवा बाकीचें वता तें गजाल वेगळी मोहनदास एक प्रागतीक विचार म्हणटा तो विचार असो की आमी देव देव करून आमचो वेळ वेस्ट करतात आमची एनर्जी वेस्ट करतात आनी ताका स्वता आकलनच जावना देव म्हळ्यार कितें. एक्झॅक्टली नाही, नाही, ताजेर मरे कारण निमाणें आपल्या घराय देव करप लायनी करप ताजेर एक त्या सरळ संपत देह देवाचे मंदिर म्हटलेले आसा. संपत सरळ जाण न्ही तूं का हो? कवी थंय संपत सरळ तो कवी जाण न्ही तूं तागेली एकूच जोक सांगता हांव. जेन्ना शिंजे आबे गोंयांक इंडियेक आयलो आनी बुलेट ट्रेनीची उलयली खंय ते बुलेट ट्रेन हांगच्यान मुंबयच्यान अहमदाबाद करपाक ताजे नंतर ताका वाराणसीक व्हेलो वाराणसीक 3 वरां आरती जाली तो म्हणटा खंय तुमचे आनी मोदी भितर तुमचे कडेन 3 वरां जर आरतीक वेळ आहा तर बुलेट ट्रेन जाय कित्याक तुमकां हो केल्लो जोग आहा तुमकां बुलेट ट्रेन जाय कित्याक आज हांव तेच म्हणटा जर तुमकां टायम आहा इतलो वेस्ट करपाक तर बाकीच्याची गरज ना न्ही कितलो वेळ तुमी देवा कडेन हें करतात. सो हे मोहन बाब तुमी ह्या अशा प्रश्ना कडेन ना, आयज निमाणें कशें राष्ट्र निर्माण करपाची एक जी प्रक्रिया आसा जातून तुमी बिलीव करतात आनी दुसऱ्या अर्दान राष्ट्र निर्माण करप म्हळ्यार देवळां बांदप आनी हिंदूक एका जातीय वेवस्थेंतल्यान भायर काडून एका मोठ्या हिंदू म्हणटा त्या ताका फास्केन भितर हाडप हे राष्ट्र निर्माणाचो भाग काय म्हणून. हिंदू ही तशी फासकेन हाडप हें म्हाका तुमचो शब्दप्रयोग लागू पडना थंय कित्याक हिंदू जावप म्हणजे ताजें मानवीकरण ताजें जावप हो तेजो दुसरो अर्थ आसा. खंयचोच हिंदू हो खंयच्याच दुसऱ्या धर्माचो द्वेश करपाक शिकयना. अरे खंयचोच हिंदू हो आपुलून सांगता तसोच चल अशें सांगना. हें उलोवपा बाबतींत ठीक आहा पूण हांव जेन्ना प्रॅक्टिकल पळयता प्रॅक्टिकल तुजें प्रॅक्टिकल जें आसा पळय आमचोच हिंदू बाकी धर्माचे सोड आमचोच हिंदू दुसऱ्या जातीच्या हातूंत वचना हांव अशें दाखयता पळय हांव 2 गजाली हांव सांगता आमी 2 नोट केल्यो. आमच्या थंय एक शेड्यूल कास्टाची घरां गणपतीक जनरली कितें उरता 1.5 दिसाचो गणपतीक आमी सांजेक सगळे लोकांच्या घराडेन पळोवपाक वतात भोवतेक सगळे कडेन हय. आतां कितल्या गांवच्या लोकांक सांगचें की तागे घराडेन कोण वता काय म्हण कोण वचना पळय. दुसरें तांणी जर पूज घराडेन जर करत गणपती सार्वजनीक तर ताका भायर बोर्ड लावचो पडटा म्हळ्यार हाज्याच्या नामुश्की ना बोर्ड लावचो पडटा. कितें बोर्ड लावचो पडटा हें जेवण ब्राह्मणांनी रांदलां म्हण हें अजुनूय चलता. अजून हांव सांगता न्ही ताजे नंतर दुसरें सांगता हांव आनीक तेच्या फुडें येता तागेलो जेन्ना ही मनीस सामाजीक बुराई. ताजे नंतर तागेलो निषेध करता. तागेलो नातू एक दीस देवळाक पुजो करता हय पुजो करता देवळाक पयशे बिशे घालून नाटक काडटा पयशे सगळे तागेले
ताका प्रसाद भायर हाडून दितात आतां हाजेर हांवें दिवं जाल्यार तो भितर कितें येना तो भितर येता म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हे तुमी तागे मानसिकतेचो फायदो सो सांगता. एक सांगा ताका म्हाका, भायर मोहन हाडून प्रसाद बाब, ही आज मोहन बाब, परिस्थिती ही परिस्थिती एका अर्दान, ही परिस्थिती एका अर्दान बदलूंक जाय. आणि दुसऱ्या अर्दान आमी देवळां बांदपाक तरी वतात. ही बदलूंक जाय परिस्थिती. पूण तुमी एक लक्षात राजूभाई लक्षात घेयात की समजा हें बोट म्हगेल्या गँगरींग जालें हाजो अर्थ हांवें मनीस सोंपना न्ही तो तें गँगरीन आहा तें सारकें करपाक जाय. ती जबाबदारी आमची आसा, समाजाची आसा. बरं, आमी देवळाचेर आमची देवळाकडे विचारवंतांची आमची आसा. कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. देवळा कडेन हांव परत येता. सर, एक देवूळ बांदपाक ठरयलें, एक समाज मंदिर बांदपाक ठरयलें, ताजी वेवस्थापन सरकारा कडेन आसतें. सरकारा कडेन निमाणें कोण कांय मंत्र्या कडेन आसतलें, कांय आमदारांक पळय कॉर्पोरेशन दितात तशें एका आमदाराक तें देवूळ दितलें. जोड असेल ते कॉर्पोरेशन करतले. आमदारांक जर कळत या 40 खंयच्याच मंदी- सगळी एकमतान कॉर्पोरेशन करतले एकमतान देवूळ महामंडळ विश्व- गोवा देवस्थान महामंडळ आणि ताजो चेअरमॅन फक्त जोड उरूंक जाय. जोड नाल्या म्हटलं आमकां नाका. राजू हय. हांव तुमकां सांगता आयज अनेक मंदिरां ही गोंयांत ना पूण गोंया भायर तामिळनाडू महाराष्ट्र हेवटेन तेवटेन सगळीं सरकारच्या ताब्यान आसा. अंडर कलेक्टर नाजाल्यार आनी हय, कोण. हय, बरोबर. विश्व हिंदू परिशदेची मागणी आसा की ती सुद्दां देवळां तुमी सरकारच्या हितूंतल्यान मोकळी करात काडची. आणि एक अशी वेवस्था उबी करा हिंदू समाजांतल्यान की दे वील मॅनेज ऑल दीस थिंग्स. ओके. तशाच पद्दतीचे हांगा परत तशेंच जातलें. कांय हित संबंधी सरकाराक लागीं आशिल्ले लोक ते कमिटीचेर ताजे येतले. कमिटी येतले. ना म्हाका मोहनदास आतां निमाणें वाक्य सांग. 1000 देवळाची थळां सोदून काडल्यात, ते बांदतले, कितले बांदतले, एक बांदतले हाचेर चर्चा जाल्ल्या. म्हाका निमाणें तुजें जाय, तुजें ह्या संदर्भांतलें प्रखर मत कितें? माझें मत सामकें की सरकारान हातूंत पडची न्ही. सरकारान जर पयस आसा तर हांवें पयलेंच सांगलें त्या प्रमाणे बाकीच्यो सुदारणा ज्यो जनतेक गोरगरीब जनतेक जाय, ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोरगरीब जनतेक जाय त्यो त्योच तयार provide करचो. करच्यो. तुगेलें म्हाका निमाणें स्टेटमेंट. सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गजाली आसा त्यो करूंकूच जाय, ताज्या बद्दल दुमत कांयच ना. परंतु भौतीक सगळी हे उन्नती जाली म्हणजे माणसाचे प्रश्न सुटनात, ताका एक आध्यात्मीक किंवा मेंटल पीस जावपाक नाजाल्यार आयज अमेरिकेन इतले पिशे लोक जावचे नाशिल्ले. तांकां एक कितें तरी जाय पडटा म्हणून तर आयज जगान योगा सगळो स्विकारलेलो आसा. तेन्ना देवळांची ही गरजूच आसा. ती कोणेय करची, कशी करची. म्हाका दिसता सरकारान हें स्टेटमेंट जें केलां तें पोर्तुगीजांनी जी देवळां मोडलेलीं ताच्या संदर्भांत भितर आसतलें. तर त्या संदर्भांत हांवें सुरवातीक म्हटलें तशेंच तांच्या वांगडा बसून चर्चा करून जर तो लुगार मेळटा जर जाय जाल्यार थंय कशें देवूळ थँक्यू व्हेरी मच. हें आमी ठरोवया. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. लोलयेकर, तुम्ही वेळार वेळ काडून जाल्यार निमाणें हांव एकच सांगता, अशी तरेची चर्चा चड जावपाची गरज आसा. वेगवेगळे फॉरम्स, नागरीक फॉरम जंय जंय आसात थंय ही चर्चा करात, सरकाराचेर चेपण हाडात आनी कशे तरेचे सरकारचो पयसो खंयच्या कामाक लागचो, देवळाक लागचो काय सार्वजनीक कामाक लागचो, आनी देवळ जाल्यार कसचे तरेचे देवूळ आसचें हाजेर म्हाका दिसता चर्चा चड जावपाची गरज आसा, डिबेट जावपाची गरज आसा आनी सरकारांनी ह्या सुसंवादा कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमी इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.